थर्डली आमचें सॅम्पलींग एक्युरेट जावपाक जाय आशिल्लें. कारण जर तुगे सॅम्पलींग चुकता जाल्यार तुगे सगळेंच चुकता. देन युअर एंटायर पोल गोज हेवायर. पयलींच रातीन दॅट वॉज द टायम वेन वी डिसायडेड की येस देर इज इनफ ग्रावंड टू कंडक्ट दीस एक्झीट पोल. हेट्स ऑफ टू लौकीक एंड महेश. हांव दिसता आमी कॉन्फरन्स कॉल केला रातीन आनी दे इमिजिएटली सेड लेट्स डू इट. हांवें जालें की सॅम्पल पळय हांव सॅम्पलींग वर्कआवट करता वोटर्सांचें आतां बसून, बट इट वील बी अ टिडियस जॉब. ते म्हणपाक करया कितें जाता तें आतां करया. सो केलें सॅम्पलींग. रातीन आमी प्लॅन केलो, सकाळ फुडें येवन तांकां ब्रीफ केलें. फिल्डार म्हाका दिसता वता वता म्हळ्यार 4-4:30 मेरेन असो वर्ड स्प्रेड जाल्लो की एक्झीट पोल करता प्रुडंट, एक्झीट पोल करता प्रुडंट. म्हाका मनोहर पर्रीकाराचो फोन आयलो आनी ताणें म्हाका 4:30 सुमार विचारलें कितें म्हणटा तुमचो पोल आतां मेरेन. सो हांवें ताका सांगलें की अजून फायनल फिगर्स येवचे आसात, आयले की तुमकां सांगतात म्हणून. सेकंडली एक्झीट पोलाची इंटरेस्टिंग गजाल कितें आसता, यू कॅनॉट टेलिकास्ट इट ऑन नेक्स्ट डे. वेन यू आर डुईंग अ प्री पोल सर्वे it is very nice. You can do a pre-poll survey and you can telecast it next day. You have at least a week to telecast it and go through the findings. Exit poll तुका त्या दिसाची त्या दिसान दिवपाचो आसता. सो हांव भितर जेन्ना लायव्ह डिबेट सुद्दां करपाक गेलो तेन्ना व्हेरी फ्रँकली आमचे कडेन फिगर्स येतालीं. आय डीड नॉट नो की 6:30 आमी ऑन एअर घालताले आनी इतली फास्ट ती काम करतली. इट वॉज नॉट क्लियर. केन्ना जाता तेन्ना घालया, बट 7 मेरेन तरी घालया वॉज द थॉट. 7 मेरेन तरी एक्झीट पोल घालया, बिकॉज 7 मेरेन पॅनल आमचे बरोबर आसतलें. डीड अ अमेझींग जॉब. 6:30 आयली आनी ओके दॅट रिजल्ट शॉक्ड एवरीबडी. म्हळ्यार पॅनलाचेर 5 जाण आशिल्ले, तातूंतले 4 जाणांनी आमकां पिशां काडले ते रिजल्ट पळयतकीर. बिकॉज इट वॉज सच अ ह्यूज मार्जीन दॅट वी वर गिवींग. आनी आफ्टर दॅट एक्झीट पोल जे 48 hours मदीं गॅप आशिल्लें दॅट वॉज आतां तें फनी दिसता, बट इट वॉज व्हेरी सिरियस. आनी प्रत्येक मनीस येवन सांगतालो की कितें रे स्वताची मारून घेतली, तुमकां चुकता एक्झीट पोल, चुकता एक्झीट पोल. म्हाका 2-3 जाण सामके आमचे बरे फ्रेंडांनी चालले, अरे कोणी बरो सॅफॉलॉजिस्टाची बी मदत घेतला मरे काय बेश्टेच तुमी अशें फिरून बिरून केला. हांवें म्हणलें ना, केलां आमच्याच भुरग्यांनी, बट वी हॅव गॉन थ्रू सायंटिफीक सॅम्पलींग. थंय आमी नाटकां केलीं नात. सो इफ यू हॅव डन दॅट सायंटिफीक सॅम्पलींग करेक्टली इट्स व्हेरी डिफिकल्ट दॅट इट कॅन गो रॉंग. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली. रातीन सुद्दां लौकिकान आपल्या लायव्हा भितर सांगलें की आपल्याक जर्नलिस्टिकली जो फील मेळटा तो ऑलमोस्ट 1,500 ते 2,000 मतांचो मेळटा. इट वॉज दॅट कायंड ऑफ ते जे 48 hours आशिल्ले पळय, जे स्नेहानी सांगलें की स्वप्न पडपाक लागली म्हणून लास्ट एक्झीट पोलाची. बाजारात गेल्यार सुद्दां लोक नांवान उलो माननाशिल्ले. एक तर असं चुकता सारकें आं अशेंच सांगताले. इट बिकेम सच अ बीग क्रेज की तुका पळयतकीर मनीस फक्त एक्झीट पोलाचीच गजाल सांगता. पॉलिटिशियन्स वर टॉकिंग अबाउट इट. सो नाव वी कॅन हॅव दी फायनल लाफ. आणि जशें काल म्हणलें तशें वी कॅन हॅव दी बिगर लाफ देन बीजेपी, बिकॉज इवन बीजेपी प्रेडिक्टेड अ लेसर लीड. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. सावळ सर, तुम्ही सिनियर जर्नलिस्ट, पूण प्रिंट मिडियानूय तुम्ही म्हाका दिसता असले तरेचे केन्ना केल्ले आसचे ना. हांगाय तुमच्या फाटल्या आतां एक 6-7 वर्सांच्या कारकिर्दीन तुमी केन्ना कळूंक नाशिल्ले. आनी तुमकां म्हाका अशें आयकूंक आयलां की पयलीं दुबाव आशिल्लो हाजेर, हे बाबा सारकें आसा काय ना. आनी मागीर तुमी कागदां घेवन बसून प्रमोदाक कितें तरी दाखयलें की हें नाटक सारकें आसा म्हणून. कितें केलें एक्झॅक्टली? नाही तुबे म्हटलां न्ही, म्हाका फाटल्या 9 निवडणुको अनुभव आहा. 1977 पयली निवडणूक केल्ली आनी 12 ती लास्ट केली. त्यामुळे म्हाका तो अनुभव आसलो. म्हाका दिसलें की प्रमोदान जे कितें फिगर काडलेले पळय किंवा आमच्या टिमीन ते बरेंच चुकता अशें म्हाका दिसतालें. म्हाका मान्य करूंकच जाय. कारण म्हाका दिसतालें की सादारण एक 2,000-2,500 लीड आसतली अशें म्हणून. पूण जेन्ना आमी प्रमोदाक बसले पळय आनी बूथ वायज आमी स्टडी एनालायज केले तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा जे बूथ आमी हाचे म्हणटा पळय सुरेंद्राचे म्हणटात त्या बुथाचें वोटींग कमी जाल्लें. ताजे वोटर्स कमी आशिल्ले. आमी 4 बूथ काडलेले ताजे सपोर्टर अशें. तातूंत म्हाका दिसता 3च ताका हें मेळ्ळां. 3 कडेन ताका मेळ्ळा, 1 कडेन आमचो अंदाज चुकलेलो. पूण जेन्ना आमी सगळे फिगर वर्कआवट केले पळय दोगांनी बसून, जाल्यार तेन्ना कळ्ळें की बाबा आमचो जो कितें हें आशिल्लो पळय तें सारकें आसा म्हणून. आनी म्हाका दिसता की आमचे टिमीन जे कितें पळय वर्कआवट केल्लें कामां सगळीं ती ताजे फाटल्यान जे प्रमोद आनी सुयशाचे जे प्रयत्न आसले पळय ते आमचे यशस्वी जाले. आनी फर्स्ट टायम स्टुडंटान जे प्रयत्न केल्ले ते अपेक्षे पेक्षा जास्त यशस्वी जाले. ते पळय म्हाका दिसता की हांव स्वताच्या वतीन आमची सगळी जी टीम आहा पळय ताजें हांव अभिनंदन करतां. आणि एकच गजाल म्हाका मुद्दम सांगची दिसता, आनी वाय आय सेड हेड्स ऑफ टू देम. गेटिंग दॅट डेटा विदीन अ स्पॅन ऑफ 6 hours फ्रॉम ऑल 30 booths and that exact sampling is a humongous task. We did it. वालोर जे फिल्डार आशिल्ले वालोर
to process that entire data in 45 minutes. He's a super amazing thing. ताजे मुखार अजून आम्ही जो एक प्रयोग केलो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक्झिट पोल्स नेवर गिव यू एरिया वाइज प्रोजेक्शन. We decided to stick our neck out. It was pure gamble. I have to admit it was pure gamble. We had to completely stick our neck out and say ki baba चल area wise projections करूया. आणि ती प्रोजेक्शन्स करतना इट वॉज सो कन्फ्युजींग आनी हें म्हाका सुद्दां मुगे पासियेंस काबार जावपाचें तांकां वालोर. यू हॅड टू कन्वर्ट दी सॅम्पलिंग इंटू पर्सेंटेज आनी पर्सेंटेज इंटू वोट्स. हांवें 10वे उपरांत मॅथ्स शिकपाचें बंद केल्लें, सो ते चिंतल्यारच म्हाका भंय दिसता. पूण तांणी केलें आनी विदीन दॅट लिमिटेड पिरियड करून एरिया वायज प्रोजेक्शन्स ऑन सॅटर्डे आनी संडे दिले आनी ऑल दोज प्रोजेक्शन्स वेर 95 to 98% एक्युरेट. सो hats off to them. बेश्टे आयडिया असून काय जायना. द इम्प्लिमेंटेशन दॅट दे डिड वॉज अमेझिंग. पिके तूं डेस्काचेर काम करपी पूण त्या दिसा तुजी ऑफ आशिल्ली, तुका दुख्ख दिसता काय खोशी? तूं कशें कितें कळ्ळें? म्हाका एक्चुअली दुख्ख दिसता, कारण ह्या इतल्या इम्पॉर्टंट गोश्टीन हांव सामील नासलो. कारण ओपिनियन पोल जावं एक्झिट पोल एक क्रेज आसता मतदारां मदीं. आमी पळयला ओपिनियन पोल चडशे फावट चूक जाता, पूण एक्झिट पोल करता तो एक्युरेट जावपाकच जाय. कारण इवन पार्टी तेचेर विश्वास दवरता की तो पोल फायनल आसतलो ना, की ओपिनियन पोल केन्नाय चेंज जावं शकता. आनी एक्झिट पोल करतना हांव ना आनी तो एक्युरेट जालो हेचें म्हाका मनांतल्यान दुख्ख कितें? तूं ना म्हणून काय एक्झिट पोल जाता म्हणून? आज नासलो म्हणून. कारण ह्या प्रोजेक्टाक आज आसपाक जाय आसलें म्हाका मना पासून दिसतालें. आज जेन्ना पयलीं टीव्हीचेर तेन्ना म्हाका खंय तरी डावट दिसलो की खरें इतलें जावं शकता. कित्याक तेच्या पयलीं आमी आपाचो रिजल्ट पळयलो दिल्ली, सामको बीजेपीक काबार करून तेंच्यांनी केलें. आनी खंय तरी पार्टीकय तो भंय आसलो की हेचो कितें तरी परिणाम जातलो काय म्हणून. आनी हांगा ते सामकें उलटें जालें आनी आमचो जसो प्रिडिक्शन आसलें एक्झिट पोलान तशें आयलें. आनी ते पार्टीकय ते अमेझींग कशें दिसलें. इवन डिबेटीचेर पळयतालो आमचो सुभाष फळदेसायानय ते मान्य केलें की पार्टीकय खंय तरी भंय आसलो तो. प्रियंका, जेन्ना एडिटिंगाक पावलें तुमचे बाकीचे सगळे तुजे एसोसिएट्स कलिग्स आहा तांकां कितें दिसतालें आनी तुका स्वताक कितें दिसतालें? एडिटिंगान जेन्ना पावलें आनी आमकां सांगलें एक्झिट पोल जाता म्हणून, तेन्ना कपिलान आमकां बेगीच्या बेगीन बऱ्यो स्लायडी करून दिल्यो स्पेशल एक्झिट पोला खातीर. आनी काम करता करता अशें दिसून येलें की एक्झिट पोल चुकीचो थारतलो तरी म्हाका तरी. एक वेळ नॅक टू नॅक जावं शकता म्हणून, पूण पोलिंग मातशें खंय खंय वयर सकयल जाल्लें तेन्ना कांय प्रेडिक्शन काय खंयचे पार्टीचें अशें दिवं शकनाशिल्लें. प्रसाद, हे सगळ्यांनी मेहनत केली लास्ट तुजे कडेन ऑन एअर दाखोवपाचें काम. तुका दिसलेलें की हें आसूं घालचो ना बी म्हणून? पयलीं म्हटल्यार पयलीं आमी एक डिबेट केली सकाळीं इलेक्शना दिसा, आनी नेक्स्ट डिबेट आसलेलें. आनी म्हाका प्रमोद सरान सांगलेलें लायव्ह इनपूट घेवपाक जाय, लौकिकाक लायव्ह इनपूट घेवपाक. सो हांव लायव्ह इनपुटाच्या भानगडीन आसलेलो, हांव हेवटेन तेवटेन धांवतालो. आनी हांव रिसेप्शनाच्यान भितर सरता आसतना प्रसाद आमी एक्झिट पोल करता ते स्लायडी घेवपाक जाय म्हणून सांगलें म्हाका. हांव बेजारलो, म्हटलें आतां न्ही स्लायडी आनी हे केन्ना लास्ट मिनटाक तितलें म्हणून मागीर म्हणपाक स्टार्टअपय घालूंक जाय. स्टार्टअप म्हणटलें मागीर हांव कपिलाक विचारलें, कपिल म्हणपाक स्टार्टअप करून दिता, स्लायडी करून दिता. आनी ते दिसा बेजारून स्लायडी घातल्यो. पूण नेक्स्ट डे जेन्ना कावंटींग जालें आनी सारकें जावपाक लागलें तेन्ना स्लायडी घालूंक मेळना म्हणून वायट दिसलें. स्लायडीच घालूंक मेळना जालें. स्नेहा येयलें कट जाता घाली नाका, आनी प्रियंका येयलें कट जाता घाली नाका. आनी हांव एक सायडीन घालता, स्लायडी घालपाक सोदतालो पूण घालूंक मेळोंक ना. पूण एनीवे बरें जालें. जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन सबसे पहले मुझे कांग्रेस ऑफिस जाना था. कांग्रेस के जितने भी नेताओं से मैं पहले मिला था रिजल्ट आने से पहले, सबका कहना था नहीं एग्जिट पोल गलत होगा, ये कभी सही नहीं होता और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे. लेकिन जब मैं वहाँ सुबह पहुँचा तो देखा वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था. तो वहाँ ऑफिस में नहीं मिला. लेकिन जब मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था तो मैंने एक पार्टी वर्कर से पूछा कि ऐसा खामोशी क्यों है. तो उसने यही बोला कि कहने को तो सब बोलते हैं कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन प्रूडेंट ने दिखाया है, दैट इज अ क्रेडिबल चैनल. तो हमें लगता है कि हम लोग हार रहे हैं और यही कारण है कि कोई अभी पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचा है. तो रिजल्ट आना शुरू हुआ 8 बजे से काउंटिंग के बाद. लेकिन जो पार्टी ऑफिस खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो वहां वर्कर्स के बीच में ये जरूर अंदेशा था कि नहीं प्रूडेंट ने दिखाया है एग्जिट पोल, तो हो सकता है विक्ट्री ऑफ मार्जिन या डिफीट का मार्जिन हो वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रूडेंट ने अगर एग्जिट पोल दिखाया तो दैट विल बी. और वो मुझे दोनों ही जगह बीजेपी ऑफिस में भी और कांग्रेस ऑफिस में भी देखने को मिला. सुयश, सोपोवचे पयलीं हाजेर इल्लो सारांश कितें सांगूंक सोदता तूं? जस्ट आतां सगळ्यांनी उलयता की एक्युरसीचो पॉयंट सांगता, जो म्हणटात प्रुडंटाचो पोल एक्युरेट जालो हितून जो हांवें पॉयंट सांगिल्लो 20% बदलता. सीट्स ऑन एन ओवरऑल
100चे 120 जावं शकता, 100चे 80 जावं शकता. तो एरर कित्या खातीर येता तर तो कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेरय जवळ जवळ 20% एरर येता. म्हणजे विनर आनी लुजर हाजी मार्जीन जर त्या 15 ते 20% म्हऱ्यांक आसत जाल्यार पोलूय तितलोच क्रिटिकल जाता. तशे वेळार तो पोलाचें प्रेडिक्शनूय चुकपाक शकता. म्हणजे 20% मार्जिनाक पणजे जें उलयताले 80%, 900 मार्जिनीन येता, 1000च्या मार्जिनीन येता, ती जी गजाल आसा 20%ची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलीचेरय जाता. आमच्या रिपोर्टरांचें प्रिसिजन खंय आयलें की बेजिकली जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी वोटींग जाता तेन्ना पोल करप आनी डिफिकल्ट. प्रो इन्कम्बन्सी जेन्ना जाता तेन्ना पोल करप मातसो इजी. एंड इन पणजीस केस इट वॉज प्रो इन्कम्बन्सी वोटींग. प्रो इन्कम्बन्सी वोटिंगाक इवन बूथ लेवलाचेर सुद्दां जेन्ना आमी पळयतात जाल्यार थंय परत इन्कम्बंट आनी प्रो इन्कम्बंट आसा. म्हणजे म्हजे भोंवतणचो सगळो वार्ड त्या आमदाराक मत मारता आनी हांव कोणाक जर उलटें मारता आसत जाल्यार तो वोटर पट्ट करून रिपोर्टरा कडेन त्या मनशा कडेन उलयना, तो थंयचो एंटी इन्कम्बंट जाता. अथवा सगळे जर अगेन्स्ट मारता आसत आनी तो आमदाराक मारता आसत जाल्यारूय तो सायलंट रावता. पूण तें रीड करप जें आसा तो त्या वार्डांतलो एंटी इन्कम्बंट, प्रो इन्कम्बंट काय तो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एंटी इन्कम्बंट काय प्रो इन्कम्बंट, हें जें रिडींग आसा हें आमच्या जितल्या रिपोर्टरांनी परफेक्ट दाखयलां तें सहसा लोकांक जमना. इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द न्यूज सेन्स. तरी असं मार्जिनाचेर म्हणटा आमच्या ऑफिसां भितरच तुवें पळयलां खूब जाणां विश्वास नाशिल्लो. नोबडी 90% ऑफ द पीपल सेड इट वुडंट क्रॉस 2500. जे तो म्हणटा की आमी सुद्दां आमची जें लोवर ब्रॅकेट आशिल्लें तें 4000 आशिल्लें, पूण ताजेर सुद्दां लोकांचो विश्वास नाशिल्लो. ते म्हणटाले की 2500 वयर वचपाकूच शकना. लास्ट इतलेंच सांगप दिसता आनी सामकें अभिमानान सांगप दिसता की आमी सिद्धार्थाक 10,000 मतां पडटले म्हणिल्लीं, तो अंदाज आमचो फक्त 17 मतांनी चुकलो. सुरेंद्राक 4,500 मतां पडटा म्हणिल्लीं, तो अंदाज आमचो फक्त 126 मतांनी चुकलो. आनी तांची लीड जी आमी प्रेडिक्ट केल्ली 5,500ची ती आमची फक्त 132 मतांनी चुकली. हाज्याकी चड एक्युरेट एक्झिट पोल म्हाका दिसना देशा भितर कोणें दिला आनी दिवपाकय शकतले. आय थिंक दॅट इज द सक्सेस ऑफ दीस पोल. सोपयता कन्क्लूड करपाक प्रोग्राम निमणी 2 उतरां सांगची पडटा खंय. 17 मतांनी फक्त फरक जालो, हो फरक म्हणजे नेग्लिजिबल, हो फरकूच न्हय अशें म्हण येता. पूण हांव आनी PTC वेगळी म्हणना, कित्याक मुकेशान आपल्या भाशेन सांगलां की प्रुडंट का पोल है तो इनक्रेडिबल. जय हो.